कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोंयांत एकला चलोची भूमिका घेऊन भाजपाची बी टीम कोण हे आम आदमी पार्टीन दाखोवन दिला अशें विधान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केल्ले। ताका आतां आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान जाप दिल्या। पालेकर म्हणटा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी भाजपाची बी टीम न्हय जाल्यार ते खंय भाजपाचे अलायन्स पार्टनर। तांच्या क्रांतीचो फायदो खंय गोंयच्या लोकांक न्हय तर भाजपाक जाला अशें ताचें म्हणणें। आणि हे गांवांत रावन रस्त्यार रावन आर्जीक बी टीम म्हणटाले, व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां दिताले, व्हडल्या व्हडल्या हिचेर मंचाचेर वचोन कॅम्पेनिंगाक वचोन आरजी बी टीम म्हणटाले। आयज बी टीम कोण? आनी हांव लोकांकूय विचारपाक सोदता, जे लोक आमचेर प्रेशर हाडटाले हेंच्या वांगडा वचा म्हणून, हांव तांकांय विचारपाक सोदता, जेन्ना तुमी आमचेर प्रेशर हाडटाले, जेन्ना आमी तुमकां सांगताले हे फोटींग हे गठबंधन उरपाचें ना, हे फक्त आपले पॉलिटिकल करियर वाचोवपाक केल्लें तितल्या टायमाचे गठबंधन आमी तुमकां सांगताले, तेन्ना आमकां लिटरली आमच्या भुरग्यांक टॉर्चर करताले, फोनार फोन, मेसेजीचेर मेसेजी। आयज तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज कित्याक आमी वचनासले ते। आयज जर हें जाल्लें, आयज परतें आमकां तुमी क्वेश्चन करपाचें की तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक गेल्ले काय म्हणून। एक गजाल तुमी लक्षात घ्या मनोज तुकाराम परबाची, की तो बी टीम न्ही, इज एब्सोल्युटली नॉट अ बी टीम। हांव मान्य करता, तो BJPचो अलायन्स पार्टनर। चिवटे, शिंदे जे कोण BJPचे बरोबर असता तांचो तो अलायन्स पार्टनर। ही इज एब्सोल्युटली रायट। आनी जे म्हणले आपण बी टीम न्ही म्हणून, न्हय तो बी टीम, तो BJPचोच पार्टनर, अलायन्स पार्टनर। कारण ज्या वेळार इशू आसता ओपोजिशनाच्या डील करपाचे, ओपोजिशना भितर कितें रिफ्ट जाली किंवा ओपोजिशनाच्या आमदारांनी किंवा कोणी कितें म्हटलें जाल्यार ताका अचानक जाग येता। गोंयान हिल कटींग जाली, गोंयान जॉब स्कॅम जालो, गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो विशय आयलो, गोंयान देव खापरेश्वर देवळ मोडलें, गोंयान वेगवेगळे विशय, लँड कन्वर्जन, हे ते सगळे विशय जाले, तेन्ना हो खंय आशिल्लो। अमिताच्या आरोपांक आरजीचो आमदार विरेश बोरकरान जाप दिल्या। विरोधकांनी एकठांय येवन काम करचें म्हूण आपाचेच फुडारी सांगताले। आतां तांच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी एकला चलोची भूमिका घेतिल्ल्यान आपाक लज जाल्या। आपान दुसऱ्याचेर उलोवचे परस आपल्या पक्षाचेर लक्ष दिवचें अशें विरेशाचें म्हणणें। उर्राकाचो सिजन हो गोंयान सिजनल आसा, हो येतात आनी उर्राक जो आसा हो फेमस आसा आनी आमचे दोंगराचेर उर्राक काडटा, फेणीय काडटा आनी अशें जे स्टेटमेंट म्हणजे तेका म्हाका दिसता उर्राक लागला फेणी, तो म्हाका दिसता भायलो सोरो येवन मारता आसतलो, इम्पोर्टेड, कित्याक तो गाडयो इम्पोर्टेड आसता, गोंयच्यो गाडयो आसना, इम्पोर्टेड गाडयो घेता। सो तो जो सोरो आसा तो इम्पोर्टेड घेता आसतलो। आमकां आमचो सोरो व्हडलो दिसता, पूण हांव एक सांगपाक सोदता की जी स्टेटमेंटां करता बिंग अ पार्टी प्रेजिडेंट, जी स्टेटमेंट करता चिंतून करपाची गरज आसता। कित्याक आयज तुमचो जो जोड तोड जाल्लो, ही भाशणां तुमी सांगताले आमी सगळे एलायन्स करपाक जाय, आमी एकटे येवपाक जाय, आमी घट जावपाक जाय, आयज कितें जालां? लज जाल्या मरे, लज जाल्यार सुशेगाद बस मरे। वयल्यान तूं उलटा मीन्स चोराच्या उलटा बोबा म्हणटा पळय तसल्यो खबरी जाल्या मरे। ह्यो आयज तेंची थंय हें जाल्यार डुबती न्हयया म्हणूंक शकता तुमी, आनी डुबती न्हययान तुमी आमकां भितर आमचे स्टेटमेंटां करता। सो पयलू तुमचें कितें आसा तें तुमी साल्वार करा, तुमकां थंय तुमी तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी साल्वार करा, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें येना, तुजी स्वताची तूं आपूण सद्याक बसपाक सोदता पळय ती साल्वार कर, मागीर तूं दुसरें उलय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।